खरेंच बरी खुशालकाय कित्याक आज डिसिल्डिंग करपाक आज कॉमेंस केलां कित्याक हें आख्खें थोडें बोन येयल्लें आज सांगिल्लें तशें करून 22 वर्सां जालीं लेट आमचो मातानी सरान तें केले उपरांत तेजे उपरांत आनी कोणें करूं ना आनी आज आमचो MLA बाबा हातूंत वाज जायते आमचे वेलसांवपाली आख्ख्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत काम करीत आहा आनी 5 वर्सां म्हळ्यार आमकां न्यू लोक हे कोर्ताली जे आमी आवडेताले हे आमकां फावो जावपाक ते आमकां जेरूल तेजे कडच्यान आमकां फावो जातलें. हांगासर पोंड आसा जें पोंड तें थोडें जायतीं वर्सां जालें म्हाका 20 वर्सां वयर सुमार थोडें डिसिल्डिंग म्हणटा हें जावंकूच ना 20 वर्सां पयलीं जाल्लें आसा आनी तुमकां कालूच म्हाका दिसता तुमी मिडिया कडेन नदरेक हाडलेलें की हांगासर हे आमचे गणपती आयडल जे आसा ते हांगासर आमकां दिश्टी पडटा आनी हितून आमचे सगळे हिंदू भाव हे हांगासर हाडून ते आमचे गणेश पावयता आनीक हें दिश्टी पडटा आनी म्हाका दिसता इतलीं वर्सां तें भरोन सारको माती येवन चिकल येवन भरलेलें आसा तें आयज आमी हांगासर येवन आमी हें डिसिल्टिंग करता आनी खरें सांगपाचें म्हळ्यार शेतकारूय जायते फावट अशें म्हणटाले की तांकां उदक तितलें आयंगण जाता तेन्ना आयंगणाक उदक तांकां मेळून हाडलें आनी हें डिसिल्टिंग जावंक ना म्हणून अशें प्रॉब्लम जातालो. म्हाका दिसता आतां हें आमचें आयज हांगासर आमी काम करपाक येयल्यार WRD आमचे AE आसा हांगासर हांव पयले सुवातेर आमच्या मिनिस्टराक सर सुभाष शिरोडकाराकूय काळजांत देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हांगासर जायतीं जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते जे नाला आसात जे ड्रेनेजूय आसा त्यो जायती ताणें हांगासर आमकां काम करून दिल्लें आसा आनी आयज आमी पळय वेलसांव आसा म्हाका दिसता आयज हांगासर हें डिसिल्टिंग जातलें. फाटलीं 20 वर्सां ही अशीच आसा ही माती येवन सगळे लोट येता तेन्ना पावसाचो हे सगळी माती हांगा भरल्या आनी ह्या उदकाक डेप्थ ना ताका होल ना सो ते होल ना म्हणटकच सगळे सायडीन त्रास जाता. हांगा ही शेतां लायता आतां मातशें शेतां लायली जाल्यार पासून हे शेतान उदक वयर सरता हांगा तर फोंड आसल्यार ते शेतान उदक फोंडान उरता सो ताका लागून आमी तेजे कडेन फायल ती पुट अप केली आनी ताबडतोब ताणें आपणाचे सगळे ऑफिसरां कडेन ती फायल घालून ताणें आयज हें आमचें काम करून दिलां. चतुर्थीक हांगसर गणपती विसर्जन करतात आनी हे तळें लास्ट 20 इयर्स जाले तेजे फाटल्यान हेजेर कोणें कांयच आनी हें घेवना डिसिल्डिंग करपाचें तेन्ना आमी बाब रोकोजियान आनी कमिटीन ताका एप्रोच जावन हें तेजे कानार घालून ताणें ताबडतोब करपाचें चिंतलां आनी हें करून आमकां हेजे फुडें जेन्ना आमी गणपती विसर्जन करतले तेन्ना आमकां खूब बऱ्या पडटा. आमचो संपलोलो बाब मातानी आसलो तेणें डिसल्टिंग केल्लें तेजे उपरांत आनी कोण्या कडेन जावूं ना सो जेन्ना म्हाका हें प्रॉब्लेम येताले आमचे मिटिंगे येताले जो आमचो हेजो टेंडर जाता पावणी जाता आनी हे ऑक्शनां वयता आनी हें पाली तोडे न्हू इतलें फेमस जावन आहा बरें नुस्तें लोक व्हरपा येता आनी तें इतलें वयर सावन सारकें सुकतेचेर जाल्लें आनी येदना आमी रिक्वेस्ट केल्लो सरा रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आनी सरान न्हू ताबडतोब सगळ्या डिपार्टमेंटाक हाडून तें आज तेणें काम कॉमेस केल्लें.